सौम्या मंदिर तुझे सोमच्यात बोल सुंदर ते उगम शांत समाधानाचे या तुझ्या मंदिरात जमल्या तुका वंदूच्यात हरसूनच्या सोन्या दरबारांच्या आत्मोमोचो वास भोवा शेता तुझ्या येण्याक राखता घरान तुझ्या रावून दर्शन मागता मोगाक बोलालेता तुझे घरी जियेंक फावो कर सौम्या दर्शन लाभय धन्या. या मिसाची ते समय पर्यसात आपणाच्या जल्मदिसा साकर गां बलिदान जावन भेटयता हेलेन डिकॉस्ता तशेंच सर्गां बलिदान जावन भेटयतात हेलेन डिकॉस्ता, निशा, सायमन पिंटो, मोंतू आनी जसिंता मिनेजस, मेरी डिसोजा, रोमन फ्रँक सिक्वेरा, प्रकाश डिकोना आनी कुटामो, ग्रेसियल फ्लाविया रोड्रिगस तशेंच कास्मे डिसोजा, ब्रिजिट पैस, बेनेडिक्टा आनी एंटनी रोच हांच्या आत्म्या मीस भेटयता आयरीन रोच, गिल्बर्ट लोबाच्या आत्म्या भेटयता डेरिक आनी प्रिया डिसोजा आनी कुटाम, पीटर मोनेसाक हाच्या आत्म्याक भेटयता मार्सेलिन मॉरस आनी कुटाम, बेनेडिक्टा मॉरसच्या आत्म्या भेटयता वॉल्टर मॉरस आनी कुटाम, सेबेस्टियन रोड्रिगस आनी रोड्रिगस कुटुंबाच्या सर्व अल्मापासत मीस भेटयता किशोर आनी सीमा रोड्रिगस साकिनाका मुंबई, तिमोथी डिसोजा आनी कुटुंबाच्या सर्व अल्मापासत मीस भेटयता किशोर आनी सीमा रोड्रिगस साकिनाका मुंबई, विलियम लोबाच्या आत्म्या मीस भेटयता दीपक कुटिनो, लुईस आनी मार्ता सिक्वेरा हाच्या आत्म्या मीस भेटयता जुलियट डिसोजा, कुटुंबाच्या सर्व अल्मापासत मीस भेटयता जोसेफ आनी जेसी रोड्रिगस तशेंच फावस्तीन गोंजालसच्या आत्म्याक हे मीस भेटोवचें जावन आसा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्मसो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. क्रिस्तय मगाच्या भावना आनी भयणो, क्रिस्तयनाच्या काळार आमी आसाव आनी आयची लितूची आमकां देवान आमकां तवळ तवळ उगडाप्या करच्या सता विशांत आनी ते सत आमी स्विकार करन जिवनच्या विशांत आमकां शिकोवन दिता. प्रवादी आयले तशेंच देवाचो एकलोच जेजू आयलो, सर्गराजाची विविध शिकवण तांच्या मारिफात आमकां उगडापी जाली आनी सर्गराजाचें जिवीत ताची सतां ताची मौल्यां आमी स्विकार करन जियोंक आमकां तसो सर्वेस्पर देव आपोवन दिता. ही सतां आमी स्विकार करन ही मौल्यां आमी आमची करन सदांच क्रिस्ताचे पाटलावदारी जावन जियोंक आमी पेसाडया. हाका जाय आसची कृपा ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या पवित्रतेन फावती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी नितळंतस करना हे मोगाचें बलिदान भेटोवंक आमकां आमी आयती करया. हांव पातखी सर परवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो मुजरुल्या विचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट वादरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. होमुसो अपराध, होमुसो अपराध, होमुसो घोर अपराध ह्या पासून बेगीन सदांच संवकार मरये. सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. आमेन. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर.
Krista kakulkar, Krista kakulkar, Somia kakulkar, Somia kakulkar. प्रार्थूया. सर्व पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या एकल्यास पुताच्या आमच्या सुंदराच्या येण्याक वडे जागृतकायेन त्रेगून रावूंक आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा दी. ताणेंच शिकयलां तशें पेटलेल्यो दिवट्यो घेवन आमी जागृत आसूंक आनी दावी ताका मेळोंक वचूंक आमकां फावो कर. या आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. इसाया प्रावद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्पोर तुजो सडवणदार इस्रायेलाचो पवित्र देव अशें म्हणटा. हांव सर्वेस्पोर तुजो देव, तुज्या फायद्याचें तें हांव शिकयतां. तुवें चलूंक जाय ते वाटेन तुका चलयता. म्हज्या उपादेशांक तुवें चीत दिलें जाल्यार तुजें सूख एके नये भाशेन जावंक पावतें आनी तुजें नितीवंतपण दर्याच्या लारा भाशेन. तुजी संतत रेवे भाशेन जाती आनी तुज्या जल्मल्लीं भुरगीं रेवेच्या खणा भाशेन. तांचें नांव म्हज्या दोळ्या मुखार केदींच नपैत जातें ना वा पुसून वेतें ना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. तुजो फाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. जो कोण खोट्यांची बूद घेवन चलनासता, नश्यांचे वाटेर रावनासता, अधर्म्या संगी बसनासता, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत उल्हासून दीस रात ते नियाळता, तो खरोच बागी. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. हो वाळत्या वाळाचे देगेर रोयलेल्या रुखा बरी. असलो रूख निश्चित काळार फळ दिता. हाची पानां केदींच बावनांत हाणें हाती घेतलेले सक्कडी सुफळ जाता. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. पूण खोट्यांची संगत अशी न्हय. ते वाऱ्यार उबन वेता तसले फोल म्हणयेत. नितीवंत वाटेन वेतल्यांची सर्वेस्पर जतन घेता, पूण खोटे आपल्याच वाटांनी नासाक वेतात. तुजो पाटलाव करतल्यांक जिविताचो उजवाड मेळटलो. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सोमी येता ताका मेळूंक फुडें सरा, तोच तो शांतीचो कुंवर. सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय, सर्वेस्पोराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवाय आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्या वेळी जेजू लोकां जमे लागीं उलोवन म्हणा लागलो, तर ही संतत कोणाक म्हूण हांव सरी करूं? रस्त्या देगेर बसून आपल्या संगात्यांक बोबमान सांगतल्या भुरग्यांक सरी ती. तुमकां खुशाल करूंक आमी वाजले, तरी तुमी नासोंक नात. तुमकां दुखेस्त करूंक आमी गायिले, तरी तुमी रडोंक नात. जो हांव कान पिवान नासतना आयलो आनी लोक ताका देंवसार लागला म्हणालो. मनशा पोतो आयला, खाता आनी पियेता, आनी लोक पळया एक पोटारी आनी पिवंडो
सुंकागराचो आनी पातक्यांचो इश्ट म्हणटा जाल्यार दैवीक जनवाई सूख नातलेली म्हूण तिच्या सखज्ञानी रुजू जाता. देवाचे उतार हे वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त मगाच्या भावानो आनी भयणो, थोडे फावटी मनीस ताका जायतें पळयता, जायतें आयकता, सकट ताका आयकना. जें कितें ताका आयकूंक खुशी आसा, पळोवंक खुशी आसा, तें तो आयकता, तें तो पळयता. जायते फावटी हें चिंताप घेवन जियेत आसतना आपणाचेंच संगीत, आपणाचो नाद, आपणाचेंच ताळ हाका तो डान्स करता, ह्या प्रकार जियोंक तो खुशी व्हरता. आनी जेन्ना ताच्या मुखार बरेंपण उगडापें जाता, सत उगडापें जाता, तें तो स्विकार करूंक तयार ना. कित्याक ताणें ताचेंच एक सिद्धांत ताच्या जिवितांत रुपीत केला आनी त्या प्रकार तो आयकूंक आनी पळोवंक खुशी व्हरता. जर हाच्या भायर कोणी कितें सांगलें जाल्यार ताका राग येता, तें स्विकार करूंक तो व्यक्ती तयार ना. आयच्या वांजेलांत आमी असलो सन्निवेश आयकता हांव. जुआंव बावतिस्त आनी जेजू हे देवाचे मनीस, एकलो प्रवादी आनी एकलो देवाचो पूत ह्या संवसारांत आयले देवाची खुशी कितें म्हणलें संवसाराक कळीत करूंक. आमी जाणा जुआंव बावतिस्त एक प्रवादी जेजूक वाट तयार करूंक म्हूण आयिल्लो. ताचें जिवीत एक प्राजिताचें जिवीत जावन आशिल्लें. ताची मुस्तायकितावन ताचे काना पर्यंत ताचें जिवीत प्राजिताचें जावन आशिल्लें. तो एक प्राजिताचो संकेत जावन आसलो म्हणयेत. अरण्यान मरुभुमीन तो जियेतलो. देंपें आनी रानमोव ताचें कान जावन आशिल्लें. आनी ताचें आशिल्लें जिवीत पळोवन आनी ताणें सांगची ती कडक उतरां आयकून लोक भियेलो आनी ताचें उतार स्विकार करूंक ते तयार नासले. कित्याक म्हण सांगल्यार ताचीं उतरां सताचीं जावन आसलीं, ताचीं उतरां नितीचीं जावन आसलीं. हेरोद्रायाक ताणें म्हळें तूं व्यभिचारान जियेताय, जें कितें तूं करनासाय तें सारकें न्हय म्हूण ताणें खडाखंडीत दाखोवन दिलें. हें सर्व तो करनासतना लोक ताणें सांगली ती सत गजाल, ताणें सांगलें तें नितीचें उतार स्विकार करूंक तयार नासलें. देखून ताका पयस दवरचे खातीर हाका देंवसार लागला म्हूण ताणें वलायलें. आनी उपरांत आमी जाणो जेजू आयलो आनी सर्गराजाचें जिवीत कितें म्हणलें, बापाची खुशी कितें म्हणलें, बापाचो संतोश कितें जावन आसा म्हणल्या विशयान शिकोवन दिली. आनी आपणाच्या जिविता मार्फत हो सर्गराजाचो संतोश ताणें दाखोवन दिवंक, वांटून दिवंक ताणें प्रयत्न केलें. वय तो आमी म्हणटा टेबल फेलोशीप, जेवणा काना मार्फत त्या सन्निवेशा मुखांतर देव कितें खुशी व्हरता. सर्गराज म्हळ्यार कितें, सर्गराजाचें जिवीत म्हळ्यार कसलें तें सताचें, नितीचें, मोगाचें, बोगसणेचें, एकामेका संबंधान भरलेलें तें जावन आसा म्हूण तो दाखोवन दिवंक खुशी व्हरतना ताणें म्हळें हो जावन आसा पिवंडो आनी सुंकागाराचो इश्ट. वय ताका स्विकार करूंक ते तयार ना जाले. कित्याक तांच्या चिंतपा भायर तो जियेतलो. जुदेवांक तांचे नियम शास्त्र रुली रेग्रो तांकां सर्वस्व जावन आसलें. आनी कोण तरी हाच्या भायर जियेता जाल्यार तें देवातावन आयिल्लें न्हय, तें सारकें न्हय. जावंक पुरो तें सत, जावंक पुरो ती नीत, पूण नियम शास्त्र भायर देखून हें सगळें देवसरांतान आयलां, देवातावन येवंक ना म्हणून ते चिंतल्यान. देखूनच जेजूक तांच्या समज जावन तांच्या सुत्रांतावन ताका पयस दवरूंक ते प्रयत्न करता. कित्याक जेजू सताचें, नितीचें, मोगाचें, बोगसणेचें जिवीत जियेतलो, पूण हें तांकां स्विकार करूंक मोन नासलें. वय मोगाच्या भावना आनी भयणो, हांवें सुरवेर सांगलें बरी, जायते फावटी आमी आमकां कितें खुशी आसा तें मात आयकता हांव.
आमकां खंयचें म्युजीक वा संगीत बरें लागता ताका मात्र आमी डान्स करता आमी नृत्य करता म्हणजे जें कितें म्हाका फायद्याचें जें कितें म्हाका बरें लागता तें मात्र हांव आयकतां तें मात्र हांव स्विकार करता जर तर एक व्यक्ती बरें उतार सांगता देवाची खुशी म्हाका कळीत करता देवाचें राज कितें म्हणल्यार म्हाका उगडापें करता तें हांव स्विकार करूंक तयार ना कित्याक हें म्हज्या चिंतपा भायर तर आज जेजू आमकां परत जागवणी दिता केन्ना तुजे मुखार देव आपणाचें सत उगडापें करता केन्ना तुजे मुखार देव आपणाची नीत उगडापें करता केन्ना देव तुजे मुखार जें कितें बरें जें कितें सर्गरजाचें जें कितें तुज्या जिविताक फायद्याचें हें जिवीत उगडापें करता तें स्विकार करून जिये कोणा तावन तें येता म्हणलें गरजेचें न्हय जर तर तें सत जावन आसा नीत जावन आसा देवाच्या कुशे प्रकार जावन आसा हे सर्व शिकोवन हे सर्व बरें पावन आमी स्विकार करून जिवंक जाय देखून आमी आमच्याच संवसारांत जियेनासतना देवाची खुशी कितें म्हणलें आमी समजून घेवया देव म्हाका हर एक दीस कितें उगडापें करता ताच्या उतरां मरिफात ताच्या शिकोवण्या मरिफात आनी हेरां मरिफात देव म्हाका कितें उगडापें करता हें आमी पारखून पळोवंक आनी बरें आसलें स्विकार करून बरेपणाचें जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करया कसलें देवातावन आयिल्लें आमी तिरस्कार करनासतना सर्व स्विकार करून आमचें जिवीत पवित्र जावच्या त्या दृश्टेन त्या वाटेन आमी समकोवंक प्रयत्न करया आमेन आयल्या कानिकांची दयाळ मोगाळ बापा पत्की वर्तरी आयल्या वेगरी काणी करपूंक तुका वायन उडोवंक तुका भेटोवन दिता मोकळ जासो वा समर्पिता स्वीकार कर सौम्या मागता वोत आमचेर करचे बेसा वोत आमचेर करचे बेसा म्हज्या मोगाळ बाबीन म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदविदा देवोवपा मानता तसलें जावं म्हूण मागात दयाळ बापा कलत्या काळजान ही मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर्व गरजांनी काकोळतीन आमकां आदार दी जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवादीन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्वकालीन सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो तो किरकोळ मनशापोन घेवन पयले फावटी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विलें योजन पूर्ण केलें आनी सस्नीक तारणाचें दार आमकां उगडलें हे वरवीं धीर धरून आतां आमी आशेतां तें तुवें बसयलेलें देणें तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें देखून आतां देवदूतां आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां संगती तुज्या महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता दळपणाचो सर्वेस्पोर तूं सर्गांनी संसाराच्या वैभवान उन्सर्गीत तुकाचे सर्वेस्पराचे नावे येता ताकाचे उन्सर्गीत तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कोडू आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीन ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो
तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत ते वारवतले, हे म्हज्या उगडासा करात. Bevarta så gut purgatoria. जेजू मेरो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनाची काल्स तुका समर्पितांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचतांव आनी जेजूची कूड रगा सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. सर्वेस्पराके पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकलूत कर, तांकां तुजे इश्टगतींत मेल्ल्या सुमेस्तां तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाचे माये संगती, भगवन सुजे तिचो पती, भगवन धर्मदूता आनी सर्वकाळीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय, पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्पद वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सर्वंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सगळें येवंक, तुजी कुशी स्वीकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो घास आमकां दी आनी आमचे चुकलेल्या आमकां शिताव तशें आमच्या पातकांक दोस आनी नाका सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशे नत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकोळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर्व आकंतांतली वाटय. सम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतन रजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माय मग सगोट जावन एकामेका शांती दियात. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शिलेच्या जेवणाका पेल्यान ती सुभागी सम्यात म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली तुमी कुमगाराचें विधान मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडी नाका आमेन स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान जिविताचे काळ तूं आत्म्याचे पोषण तूं आत्मो आमचो बोरताय दैवीक जीवन तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां तुझे कान सदां दी आमकां दैवीक जीवन बर आमकां जेजू तुझ्या जेवणा संतोषान जमल्या स्वागत करून तुका राखून रावल्या ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान ये वेगी ये आमच्या बिडारान राव सदांच आमच्या काळजान प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलाय त्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या जेजूच्या कोडी रक्ताच्या या गुटांत वांटो घेवन संवसारी वस्तूंची जणवाय आनी मोल धरूंक आनी सर्गींच्या देण्यांक लबदूंक आमकां शिकय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सरपद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालो
आमेन. वसुनयात क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भेटून तुमची काळजां ओवीत मोगान देवलो सर्गीत हांव ह्या संवसारी बोरोंक सकल काळजां चलत्या उज्यान उर्बेन हांव वावुरता नित्य काळी. ये देव काळजा तुझा मुजो उल्हास सगळ्या काळजां तुका हांवें मारता. काळजान मोच्या नोचो तडवोंक मैपास ससना ससना तुजो सावकत रेखता. मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां बरे आशीर्वाद दीव आमकां. भगवान कृष्णाच्या कृपेने बरं आमकां आमच्या देवा आमच्या रसमनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.